भोजन हिताय भोजन सुखाय हे फकत भाषणापुरतेच मर्यादित उरलां. खरेपणी काँग्रेसीक भोजनांचो विसर पडला. काँग्रेस पक्षाक भोजनांचे पडून गेल्ले जाल्यार 2017चे विधानसभा वेंचणुके उपरांत काँग्रेसीचो भोजन समाजाचो फुडारी मुख्यमंत्री आसलो. पूण काँग्रेसीक भोजन समाजाचो मुख्यमंत्री नाकाच, आदलो काँग्रेसमॅन आनी आत्ताचो भाजपाचो म्हणयारो उर्फान मुल्लान आरोप केला. आझाद मैदानाचेर जाल्ल्या लाठीचार्जाचो निशेध करतना दिगंबरान ह्या प्रसंगाचेर खर टिका केल्ली. आपले मुख्यमंत्री पदाचे कारकिर्दीत अशें केन्नाच घडूंक ना अशें म्हणपी दिगंबर कामतीन गोंयचे जनतेक फटोवचें न्ही, ताचे कारकिर्दींतल्यो घडणुको अजुनूय लोक विसरूंक नात अशें म्हणून उर्फान मुल्लान दिगंबराचेर उतराचे फार पेटयले. म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टी आमी ऑलरेडी आमचो स्लोगन जो आसा आमी मारला की जे 23+ जे आसा प्रमोद सावंत सरकार जो आसा परतून एक फावटी सत्तेर येतलो. बहुजन समाजाचो मुख्यमंत्री गोंयचे आमचे जेचे नेतृत्व करता आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत एक बहुजन समाजाचो पुत्र आसा आनी हेणे सगळे समाजाक वांगडा व्हेल्या. हांव काँग्रेस पक्षाक एक धाकलीशी विनंती आनी तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की तेणे हे मायनॉरिटी आनी जे बहुजनाचे जे हे परतून उलयता गोंयचो अध्यक्ष वा एक बहुजन समाजाचो, तेणे फक्त आपचो गोंयचो मुख्यमंत्री जो आसा हो बहुजन समाजच म्हणून डिक्लेअर करचो. जसो भारतीय जनता पार्टीन जो आसा बहुजन समाजाचो मुख्यमंत्री म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंताक डिक्लेअर केला, तसोच काँग्रेसीनूय जो आपलो जो आसा एक बहुजन समाजाचो सीएम फेस नाल्यार मायनॉरिटी फेस जाल्यार जावपाक दिवपाचेच ना. लास्ट टायम 2017 जेन्ना मुख्यमंत्री जेन्ना लुईझीन फालेरो जालो, हे सो कॉल लिडर जे आसा काँग्रेसचे जे आसले तेन्ना हे ते बहुजन ते मायनॉरिटी म्हणटरी ताका बाबड्या ओडून फाटल्यान काडलो. ते मायनॉरिटीचे ते फक्त भाशण करपाक जे आसा काँग्रेस बरें आसा. मायनॉरिटी खऱ्यांनीच जो आसा कोण जो आसा पॉलिटिक्सान आनी रियलिटीन जे आसा कोण जे आसा सम्मान दिता ते जे आसा भारतीय जनता पार्टी हे दाखोवन दिल्ले कडेन आसा. डॉक्टर आसा जे दिल्लीचे जे येयल्ले आमी इतले जे आसा उचामण केलें ते सगळें वातावरण आनी परमिशन जी आसा ही फक्त आझाद मैदानाचेर दिल्ली. समज आमी सांगलेलें की बाबा की आमी थंय मुख्यमंत्र्याचे जे आसा धरना व्हरता म्हणून मोर्चा व्हरता म्हणून म्हाका दिसता बंदोबस्त करता आसले. तुम्ही सांगताय एक आनी करताय. लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जे आसा क्रिएट करपाचें सिच्युएशन जे आसा काल जालें हितून तुम्ही मुख्यमंत्रीक जे आसा दोश दिवंक शकना. मुख्यमंत्रीक जे आसा दोश दिवंक शकना की लाठीचार्ज जाला म्हणून. सिच्युएशन जेन्ना आउट ऑफ कंट्रोल जाता, जेन्ना लोक दिल्लीच्यान तुम्ही हाडटा आनी ते उचामण जाता, आमची जे महिला लेडीज कॉन्स्टेबल बाकीचे पुलीस आसा तांकां जेन्ना धुकळपाक लागता ते भायले लोक येवन, सो नॅचरल जे आसा ऑटोमॅटिकली जे लॉ सिच्युएशन जे आसा हँडल करपाक लागून खंय तरी जे आसा पुलिसांनी हे नियंत्रणां हाडपाक लागून म्हाका दिसता कालचें सिच्युएशन जे आसा हें आउट ऑफ वे गेलें. आनी तेका लागून मुख्यमंत्रीक सिम्पली टार्गेट करप म्हाका दिसता खंय तरी जे चुकीची गजाल आसा. आनी दिगंबर कामत जे फोटी ज्यो मारता हेणे कांयच केन्ना लाठीचार्ज बी करूं ना. दिगंबर कामतान परतीन एक फावटी रिवायंड मारून कॅसेट बिसेट बरी घरान जे आसात हें बी बरें लायता तो तोंडाक आनी ते कॅसेट बी लावन ते बऱ्या भशेन ते पळोवचें आनी ते रिवायंड करून पळोवचें की सिद्धेश आमचो जो सिद्धेश हांगा म्हाजे मुखार बसलो आनी भावेश म्हजो मित्र आसा हे जे आसा तेणे लाठीचार्ज करून तांकां अरेस्ट करपाक लायिल्ले. मडगांवच्या रुमडामळ वाठारांतल्या अंजुमन स्कुलात आधार सेवा केंद्र उक्तें केलां. जिल्लो पंचायत वांगडी सिद्धेश नायकाचे हस्तुकी ह्या केंद्राचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार भाजपाचो म्हणयारो उर्फान मुल्ला आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आयज आमी आधार कार्डाचो सेंटराचें ओपनिंग केल्या. आमचे जे माननीय शहरी जे आसा आमचे सिद्धेश नायक नॉर्थ गोवा जिल्ला आयज तांकां आमी आपयल्लें हें उद्घाटन करपाक लागून. कारण हें आसा की ही सेंटराची जी स्कीम आसा आधार कार्डाचे तर्फेन आयज प्रत्येक गजालीक जे आसा आधार कार्ड जाय पडटा. आनी आयज आमची कितलीशीं भुरगीं आमच्या इन्स्टिट्युशनाची कितलीशीं जीं भुरगीं आसा तांकां आयज आधार कार्ड तेंचे कडेन ना जावपाक कारण जें आसा तांकां जायती फॅसिलिटीज जी आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची ही फॅसिलिटीज जी आसा ती तांकां जे आसा मेळना. आनी तेजें जें कारण आसा की ती खंय तरी फाटीं पडटा. सो आमी सरकारा कडेन मागणी केली, आमचे गोंयचे मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केली की आमकां एक आधार सेंटर जो आसा हांगा दिवचो म्हणून. कित्याक आमचे जी लोक जेन्ना हांगा वयता तांकां वेटिंगां रावपाक पडटा आनी म्हयन्याचे म्हयने जे आसा आमच्या भुरग्यांक जे आसा आधार कार्ड जे आसा ही फॅसिलिटी मेळना. आनी ती फॅसिलिटी मेळनाचें कारण कितें आसा तेंची जे दुसरी कामां जी आसा ती प्रत्येक कामाक आयज आधार कार्डाची गरज पडटा. आनी ही जी सेंटराची जी आधार कार्डाचे तर्फेन जे बाकीची जी स्किमी आसा तांकां ती कसली स्कीम जावं लाडली जावं आनी कसली स्कीम जावं ती सगळी फॅसिलिटी आधार कार्ड जे आसा हें मॅन्डेटरी आसा आयज. सो आमकां आनी स्पेशली भुरग्याक लागून आयज
आमकां जेन्ना तांकां मिड डे मील स्कीम दिवपाक पडटा जाल्यार तांकां आधार कार्ड जाय. विदाउट आधार कार्ड तांकां आयज भुरग्यांक मिड डे मील जे आसा आमकां दिवपाक मेळना. आधार कार्ड सेंटर जें आसा तें आज प्रत्येक कडेन वचत जाल्यार आमकां खंय बँकेन चल आनी खंय चल आधार कार्ड लागता. आनी ताका लागून खंयच्या थोड्यांनी आधार कार्ड करूना खंयच्या भुरग्यांनी किंवा टिचर्सांनी. ते आज ह्या सालसेडींतले जितले स्कुल्स आसात मडगांवच्या आसपासचे जे स्कुल्स आसात तांच्या खातीर आधार कार्ड सेंटर ह्या स्कुलान तांणी ओपन केल्लें आसा. आनी ताजो फायदो नक्कीच ह्या वाठारांतल्या सगळ्या स्टुडंट्स आनी टिचर्सांक जातलो, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. ह्या तेंच्या कामांक हांव तांचें अभिनंदन करता आनी अशीच लोकोपयोगी कामां जीं आसा हेजे फुडें ते करतले, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. इतलें सांगता आनी तांचें अभिनंदन करता आनी हेजे फुडले जितली कामां तांची आसतली तांकां सदांच म्हजो आनी म्हज्या वडिलांचो सपोर्ट हो सदांच आसतलो. गोवा 365 खातीर रुमडामळ दवरलेच्यान रमेश नायक रावत.